चॅनलाचे गोवन फ्रेंड्स वर सदांचे भाशेन सगळ्यांक काळजां आसा देव बरें करूं मोग आसूं आनी अशें को तुमगे व्हिडिओ चयतले मातशें आतां चड स्टार्ट करूया व्लॉगर. कितें सांगू तुमकां आज सारको टायर्ड जाला सो आनी सांगपा म्हळ्यार आज म्हाका हॉलिडे आहा कितू दिसांनी आतां जाले 2 वीक जाले ऑफ घेवन तर आतां आमी शॉपिंगाक गेलो उदक हाडा आतां उदक मागीर ताण लागल म्हाका लोकां बेजार करना बेगी स्टार्ट कर. तुम केन्ना उदक पिल नाय आसतली न्हू. अच्छा अशें हें उदक अशें बोटल्यान घालपा न्ही पिवपाचें. अच्छा हमको सिखा रिया है. पिल जाल्यार म्हाका सांगाय ओके. मग फ्रेंड्स सांगपा म्हळ्यार कितें जाणा शॉपिंगाक गेल्लो आनी शॉपिंगाक म्हळ्यार बेश्टें बारीक शॉपिंग मॉल अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है. आनी मास्कटा आहा ते दिसा सारकें थंडी सारकी चड थंडी सांगो जायना सारकी हांव कितू थंडी रातीको AC लायनाय फॅन लायनाय आनी भायर सांग वारो हांवूय भायर भरपूर चलता आनी भायर व्हिडियो काडना आख्खो धूळ बी सारको उसळ सारको मात बी उसळ. सो फ्रेंड्स आतां शॉपिंगाक गेलो आनी अनबॉक्सिंग दाखयता तुमकां. तुमी केन्ना अनबॉक्सिंग चयलें नासतलें हांव दाखयता तुमकां. यही नहीं अभी और सुनिए. ओके हांवें चयलें जाल्यार मातशें तुमी मातशें कमेंट्स करे. चिप्स हाडे हांव मानो चिप्स. उठा ले रे देवा उठा ले रे. ते गेला ते गेलो सांगपा म्हळ्यार तुमगे दांत मातशें दांत डॅमेज जाले आनी दांतां लागून कितें करूं जायना ताका लागून हालो हार्बलाचो अशें हार्बला तेगे फ्री ब्रश मेळटा ब्रश तेंगे बरो येना तो आनी हांव तो चयता ट्राय करता. मातशें सवाय आहा तो आनी आयुर्वेदीक खंय हो ब्रश बरो येना ब्रश ओरल बिया घेवपाचो घेयलो हांवें हो आतां टूथपेस्ट घेयला आनी तें म्हळ्यार एक हें हाडा रूम परफ्यूम बॉडी रोमॅन्टीक आतां तो कितें अनबॉक्सिंग करून दाखयता मग अशें करून आसा तर तीन हें आसता तेका काडयो अशें करून आनी एक बॉटल आहा बॉटल येना तें चोपा जाल्यार दाखयना चोपा जाय तेका लागून रावलें तुमी राख मातशें. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. चय अशें करून तें लिक्वीड आहा चय आनी हें अशें करून घालपाचें आनी भितर आनी वास बरो रुमा वास येता. आतां अशें करून तेंकां दिल्या जाय तेंगे हितून घालपाचें आनी अशें करून वास बरो येता आनी मागीर चय ट्राय करया ओके फ्रेंड्स. चय एक पळे 2 रियल चीटिंग करता है तू. बरो वास येता रुमा. दुसरे लास्ट टायम हाडलो दुसरो फ्लेवर हाडलो पार्ट मोगरी येता आनी एक परफ्यूम कामा येता आसा परफ्यूम बी मारून येना वास येता समझ रहे हो ना. स्टेशन मारून येना एक हे हाडा परफ्यूम हाडा ओके अशें ओके. आनी आतां आमी थंडी बी चड खाता न्हू आतां थंडी एक धाकटी ब्लँकेट हाडा ती अशें करून बेडीचेर घालपाक दुसरी ब्लँकेट आहा तितून शी आता चड पूण अशें करून बेडीचेर घालपाक हाडा इतलें हांवें गेलेलो हांव दिसता गेल्लो आनी तुमी दाखया म्हळ्यार आतां व्लॉगिंगाक कित्याक थोड्या अनबॉक्सिंग बी करूंक कोणा न्हू तेका लागून तुमी दाखया म्हळ्यार 7 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को. कामाट मातले आपणा दिसते म्हळ्यार होकाण केलें आनी आजकाल जायते फेमस जाताय युट्यूबाचेर फेमस जाताय आनी इंस्टाग्रामाचेर सांग व्हिडिओ घान हावेस चड्डी सारकें वायरल आनी थोड्यांनी पयर आनी दोळ्यांचेर चोयन तें वायरल जालें. दिन भर कितना काम करते हो यार. मैंने इश्क किया था
क्या तुम जिंदगी भर के लिए मेरा खून चूसना पसंद करोगे? मेरा मजाक आणि सांग सांगपा म्हळ्यार फ्रेंड एक हें सांगपा आसलो तुमकां बिस्ता लोकां बेजाक ना बेगी स्टार्ट कर. की सांगतो मारला उडगासो ना चिंतू पडटा. अच्छा हमको सिखा रिया है. ओके फाल्यां सांगता आतां न्ही टायम ना ब्लॉग चड व्हडलो जालो 3 मिनटां जालें आनी तूं म्हणटलें हो ब्लॉग कितें उलयत म्हूण. अबे साले तभी मेरा माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ. आनी कसलो ब्लॉग घात म्हूण कितें मुगा कॉन्टेंट कांय ना कितें करूं सांगू आं बड़ा हरामी हो बेटा. कितू कॉन्टेंट हाडलो लोकांगे ब्लॉगिंगाचे युट्यूबाचे सारके गान 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 लोकांक सांग फोन उडयला युट्यूब आनी आमी कितें घातले आमगे आनी चलताय ब्लॉग आनी आमगे चल जाल्यार बस स्कीप करून भायर त्या वागे आनी कितें उलयत काय म्हूण. सो फ्रेंड्स सगळ्यांक मोग आसूं आनी आजचो दीस तुमकां देवान सगळ्यांक बेसावन बरो आनी मुगे ब्लॉग चयतल्या सगळ्यांक काजन सान देव बरें करूं म्हणटा आनी आज कोणागे बर्थडे आहल्यार म्हाका मातशें इनवायट करे. ओके एक बियर आनी एक विस्की अभी मजा आएगा ना भिड़ो. 2 पेक. ओके दिसते मला. ओके चला चलो. सगळे हॅपी बर्थडे आनी कोणाक काजरा वेडिंग एनिवर्सरी आहल्यार हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी आनी कोणाक बार्टी मेळ्ळ्या गॉड ब्लेस यू आनी कोणाक घरां जाय ते टेन्शन नाय आनी तुमी टेन्शन ना जाल्यार म्हाका सांगाय. ओके हांव सॉल्व करून तुका करून ट्राय करता. ना आमको जायना हिंगा आसूं कितें करतलो थिंगा. अच्छा हमको सिखा रिया है. देवा लागीं मागाय आनी तुमगे घरां सगळें बरें जातलें आनी सायबी माय मुखार हाडे वेलिंगेन सायबी मायक आनी सदां तुमगे घरांची बेसांव आसतलें आनी हिंगा आसूं ब्लॉग काबार कोता मोग आसूं सदांच तुमी एकमुखार पावाय आनी लोकांक खबर कोनाकाय कितू पडटा आतां खबर कोनाकाय म्हूण. ओके यही नहीं अभी और सुनिए. खबर केलें जाल्यार कमेंट्स कराय म्हाका कोणा खबर कोताय ती. ओके चल बाय मोग आसूं.